भूमिपुर शांतदुर्गा सप्तकोटेश्वर पंढरपूरचा पाय पडटा। आमची जात्रा 31 डिसेंबर 2024 तारखेर स्टार्ट जाता। ती जानेवारीच्या 4 तारखेर सकाळी महारत ओडले नंतर देवीची जात्रेची सांगता जाता। आमची जात्रा 4 दीस आसता। आमची जात्रेक पयले दीस 31 तारखेर सकाळी महाअभिषेक आसता। रात्री 10 वाजता शिबिकोत्सव देवीची चांदी रथातून भव्य मिरवणूक जातली। त्यानंतर आतषबाजी आरती प्रसाद जातलो व एक नाटकाचो कार्यक्रम जातलो। 1 जानेवारी 2025 सकाळी महाअभिषेक, रात्री 10 वाजता शिबिकोत्सव देवीची मयूर रथातून भव्य मिरवणूक जातली। त्यानंतर आतषबाजी आरती प्रसाद जातलो व एक नाटकाचो कार्यक्रम आसलो। 2 तारखेर सकाळी महाअभिषेक, रात्री 10 वाजता शिबिकोत्सव देवीची सूर्य रथातून भव्य मिरवणूक आसतली। त्यानंतर आतषबाजी आरती व प्रसाद जातलो आणि एक नाटकाचो प्रोग्राम जातलो। 3 तारखेर सकाळी महाअभिषेक, रात्री 10 वाजता ओम साई मेलडी यांचा एक ऑर्केस्ट्रा जातलो व 4 तारखेर सकाळी 6 वरांचेर देवीची महारथातून भव्य मिरवणूक जातली। आतषबाजी आरती प्रसाद जातलो व जात्रेची सांगता जातली। असो 4 दीस आमचो जात्रेचो कार्यक्रम आसतलो। पोलीस बंदोबस्त मोठ्या प्रमाणात आसतलो, 24/7 आसतलो। पार्किंगची वेवस्था केल्ली आहा। 4 दीस दनपाराची जेवणाची वेवस्था केल्ली जातली। फायर ब्रिगेडची सेवा केल्ली आहा, वेवस्था केल्ली आहा। देवळाच्या सरावंडींग एरिया फुल CCTV कॅमेरा अंडर आसा। भाविकांक देवाची भेट घेवपा खातीर रांगेची तयारी केल्ली आसा। हँडिकॅपां खातीर लायनीची सेपरेट तयारी आहा। सिनियर सिटीजना खातीर लायन सेपरेट केल्ली जातली। 5, 6, 7 तारखेर भाविकांक देवीक अर्पण केल्ले वस्तूंचें ऑक्शन आसतलें। हें ऑक्शन सकाळी 10 स्टार्ट जातलें व सांजची 6 वरांचेर बंद जातलें। न्यू देवूळ आमचे ऑलरेडी कंप्लीट जाल्लें आनी इल्लेशें काम उरलां आनी मागीर 5 दिसांक फुल्ल देवळाचें काम कंप्लीट जातलें। हें आमी पाशाणाचें बांदलें आहा। हें श्री सप्तकोटेश्वराचें देवूळ हें। असलें देवूळ गोंयांत फर्स्ट म्हणटा तांबडी सुर्ला सेकेंड आमचें आनी खंय गोंयांत ना तें असले आनी खंय ना। हे देवळाचे आमी आतां एक प्रोग्राम करपा मोठो। भाविकय भरपूर येता हे देवूळ पळोवपा खातीर। आमचे आतां सप्तकोटेश्वर पाशाणी देवूळ पूर्णत्वा कडेन येयला, कंप्लीट जावपा परिस्थिती आहा आनी थोडेंशें काम उरलां। तें आनी थोडे दिसांनी काम कंप्लीट जातलें आनी म्हयनो वयतलो आमकां। आनी मागीर आमी एक मोठो प्रोग्राम करपाचो ठरयला।